म्हादय न्हंयचें उदक गोंयकारांक बंद जाल्यार गोंयचेर वायट परिस्थिती येतली हें राजकारण्यांक खबर आसा, तरी ते म्हादय न्हंयचेर राजकारण करतात. गोंय फॉरवर्ड आनी मोगो पक्ष सुद्दां तेंच करतात. सरकारान आसतना केन्नाच तांणी म्हादय न्हंय संदर्भांत उलोवंक नाशिल्ले. पर्रीकारान येडियुरप्पाक पत्र बरयलें तेन्ना ते दोगूय भाजपाचे पर्रीकार सरकारान आशिल्ले. तेन्ना कित्याक वोगी आशिल्ले असो प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. तेन्ना विजय सरदेसायन आनी सुदीन ढवळीकरान आयज पासून केन्ना म्हणूंक ना की आमी बाबा रिवर म्हादयक सपोर्ट करुया म्हणून. आयज जेन्ना ते सरकारान ना म्हणून तांकां खंय तरी आयज तेंचे पंख शाटल्या सारके दिसले म्हणून ते आयज गोंयाच्या लोकांक मायंड डायवर्ट करपाक हें करपाक की आमकां तुमची मना पासून खूब चुरचुरे दिसता म्हणून आपूण म्हादय रिवराचो इशू घेवया. पूण गेल्यार हे बिस्लेर उदकान न्हांवपी मनीस, बिस्लेर उदकान जेवपी मनीस हे आतां उदकाचे हेजेर रस्त्याचेर देवप आनी हें करप म्हणजे म्हाका खंयच्या दिसता. हो सुदीन ढवळीकर हो आंब्याचो ताळो कसो खंयसरूच लागता. हो आयज तो आंब्याचो ताळो आयज ते करपालेलो आसा म्हणून उदकाक लागून उदीक ना म्हणून तो रस्त्यार देवलेलो आसा अशें म्हाका तरी दिसना. उदकाची सुदीन ढवळीकर जेन्ना PWD मिनिस्टर जेन्ना आसलो न्हू तेन्नाच तेणी कर्नाटका गोवोरमेंटाक सांगूंक जाय आसलें की खरोखरच आपूण जे एरियेक रावता ते कुळागरां आसा, शेतकारां आसा, आयज तें उदीक मेळचें ना म्हणून तेणी तेन्ना प्रांजूल मत सांगूंक जाय आसलें की बाबा खरोखरच आमकां उदकाची गरज आसा. तेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो तेन्ना कानार घातलेले नाजाल्यार आपूण बाबा विथड्रॉ करता. विजय सरदेसायन तशेंच सांगूंक जाय आसलें नाजाल्यार आपूण विथड्रॉ करता म्हणून. ते तितलो भाग कांयच ना. हो आतां ZPचें इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून आयज हे दोगूय जाण ह्या ओपोजिशनांसून उलयतात न्ही हे फक्त नाटकां हेंची ही सगळीं सोंगां कांय हेंचो अर्थ ना. राष्ट्रवादी पक्ष सदांच शेतकाऱ्या बरोबर रावला. गोंयांतय आमी लोकां बरोबरच आसात. म्हादय न्हंय विशयाचेर राष्ट्रवादी पक्षा वतीन हांव प्रत्येक आंदोलनांत वांटेकार जाला अशें गोंय प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डे म्हणटा. मायकलान तांकां सपोर्ट केला आनी मायकलान तांकां BJPन व्हेला. आपले स्वताचो साध्य करपाक उदकाक लागून जर ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकारांचे MLAs आनी मिनिस्टर जर रस्त्यार देंवता ना प्रमोद सावंताक तेणी सांगूंक जाय ना आपणाक तुजो सपोर्ट नाका, आपूण तुका सपोर्ट करिना. कोणीय सांगूंक जाय आतां जे BJPचे MLA आतां आसा काँग्रेसीसून गेल्लेले आहा तेंच्यांनी CMाक सांगूंक जाय नाका तुजें राजकारण हें बुरशें राजकारण आहा, तुजी खुर्ची आमकां नाका, आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून आमी रस्त्यार देंवतले, आमकां म्हादय रिवर जाय. खरोखरच जाय जर अशें म्हणटा कोण आतां जे MLA BJPन गेल्लेले काँग्रेसीचे आनी पयलीं ते BJPचे MLA कांय करपाक ना हे कर्नाटकांना साठे लोटे आसा. म्हणून हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा तर्फे BJPच्या सरकाराचो निशेध करता. शेतकरी संघटनेच्या तूळ मुनकाळ संघटनेच्या नात्यान हांव राष्ट्रवादीचो जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव जवळ जवळ 2 वर्सां हांव आयज वाळपय पासून पणजे पासून हांव गेल्लो आहा तेंच्या वांगडा, सुभाष पलेकरां वांगडा आनी कोणा वांगडा हांव ऑलमोस्ट आसा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयज ना असो काय ना, हांवें आस्पाव धरलेलो आसा. आमच्या कडेन जे लिडर जर येवंक ना जाल्यार तेंचो वैयक्तीक मत कितें आसतलें. पूण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचो शरद पवार साहेब आमकां सच्चो सांगता तुमी फुडें सरा म्हणून आमकां शरद पवार साहेबाचो सपोर्ट हेतून आसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक.